आमी केन्ना पळयतना एनी कॉन्स्टिट्युन्सी आयसोलेशनान पळयना. होल गोवा गांव चलो अभियान. हांव म्हाजी कॉन्स्टिट्युन्सी दाबोलीम जाल्यार दुसरो मंत्री हिंगा येता, हांव दुसऱ्यांचे कॉन्स्टिट्युन्सीन वयता. एकामुखारचे संपर्कान उरपाक, लोकांचे कितें प्रॉब्लेम आहा ते ओडोक घेवपाक आनी खूंय कमी कितें कोण पडटा, खूंय करपाक कितें करपा जाय तें काम करून दिवपाक. ताका लागून हो गांव चलो अभियान हो आमी दवरलेलो आसा. सर एअरपोर्टाचो इश्यू एक भितर येयलो सर. एअरपोर्ट खंय तरी पॉलिटिक्स आतां डोंट फॉरगेट इलेक्शनां लागीं आसा, पार्लिमेंटरी इलेक्शनां, आनी तितून तांकां एक चान्स पडलो कटार रेल्वे शिफ्ट जाले म्हूण. एक एअरलायन थिंगा शिफ्ट जाले म्हूण एअरपोर्ट बंद जायना आनी फ्लायटांचो जे पोजिशन आसा हिंगा उमक्यो लँड जाता थिंगा हो बदल जायना. वन एअरलायन इट डज नॉट मेक द डिफरन्स. आनी आज म्हाका दिसता हें एअरपोर्ट डायरेक्टरानूय क्लॅरिफाय केलां. हांव हांगा येवचें न्हू म्हणें, हांवूय ते कडेन बरोच वेळ उलयतालो आनी ताका हांवें एकूच सांगलां, मोपा तरी भितरले गपचूप तांकां कितें कन्सेशन दिता जाल्यार हांव फायंड आवट करून हांव तुमकां सांगतलो. पूण यू ऑल एक्ट लायक अ प्रायवेट एअरपोर्ट. टॉक टू युअर हायर अप्स. आय वील ऑल्सो टॉक टू देम. वी वील कम्पीट लायक अ प्रायवेट एअरपोर्ट. आनी ते कितें कन्सेशन दितात तितलेच आमी दितले. सो पीपल शूड हॅव अ चॉयस. एंड वन थिंग आय वॉन्ट टू से, लुकींग एट द ट्रॅफिक, थँक्स टू tourism being built up in a nice manner, because first it was only beach tourism, now we talk of spiritual tourism, now we talk of IT tourism, now we talk of heritage tourism, now we talk of village tourism. आता बदल येयलो आसा. बिचार वचपाचें फकत एक टेम्पल आनी चर्च चोवपाचें उरना. वी आर बिल्डिंग tourism in a different way. Various other things are coming up. In Kitol, as an industry minister, I want to say, एंटरटेनमेंट सिटी और एंटरटेनमेंट हब कितें हाडपाचे आमची प्रयत्न चालू आसा. बऱ्यांतली बरी प्रपोजल येयल्ली आसा. वी वील सी जॉयंटली, वी वील डिसायड कलेक्टिवली. वन्स दॅट हॅपन्स देर वील बी अ बॅलन्स ऑफ डेव्हलपमेंट, बॅलन्स ऑफ ऑसम थिंग्स टू बी सीन बाय टुरिस्ट एंड अदर पीपल ऑफ आवर स्टेट, बोथ इन द नॉर्थ एंड साऊथ. हिंगा कितें तांकां पडून गेल ना, नॉर्थ साऊथ डिवायड जाता, लोकांच्या मदें फुटे पडटा. तांकां फक्त इलेक्शनाचें चिंतता. आतां 2 म्हयने इलेक्शनां. पूण एक खात्रेन सांगपाक शकता, आमी काम केलं ते हिशोबान भाजपा सरकाराचें काम जालें ते उपरांत डबल इंजिन हेल्थ डिलिवर्ड. आमी दोनूय सीट जिखता, निश्चितपणे आमी जिखता. एमपीडीए कन्फ्युजनाक लागून खंय तरी नेवल डेमोलेशन काडटा. एमपीडीए नेवल एडवोकेटाचे कन्फ्युजनाक लागून नेवल डेमोलेशन काडटा. In fact, if you ask me, MPDA lawyer, whoever represented us, did not represent us properly. I feel he should not continue anymore. We should get a better lawyer. गांव चलो अभियान आज आमकां टुरिजम मिनिस्टर आयिल्ले रोहन. बीइंग IT मिनिस्टर तांकां बीइंग ITN तांकां सांगलें की आज जे पंचायतीचे जे कारोबार आहा, जे पंचायतीचे जे फॅसिलिटीज आहा ते ऑनलायन जावपाक जाय. बिकॉज वी हॅव सीन दॅट लोक हांगा टॅक्स भरपा येता पळय 2-3 ताका पावटी मारची पडटा. दे आर गिविंग रेवन्यू टू पंचायत. सपोज ऑनलायन जाल्यार सिटींग एट होम दे कॅन पे टॅक्स एक्चुअली 2 मिनटान काम जातलें. अशी खुबशी गोष्टी आहा जे टॅक्स जाले, मागीर लायसन्स काडपाचें आहा, बर्थ सर्टिफिकेट आहा. सिटींग एट होम दे कॅन अवेल ऑल दीस फॅसिलिटीज. ताचो टायम सेव जातलो, एनवायरमेंट सेव जातलो. गाडी स्टार्ट मारून लीव घालून दे डोंट हॅव टू कम टू पंचायत. सो पंचायत डिजिटलायझेशन जावपाक खूब गरजेचें आहा. ते आमी एज अ पंचायत IT मिनिस्टरा कडेन मांडलेलें आहा. तेंच्यांनी एश्युरन्स दिला की 2 दिसान त्यांचे स्टाफ धाडून स्टार्ट करतले ते प्रोसेस. कमलाबाई, आयज खंय तरी दोनूय मंत्री जे हांगा आसले तांच्यांनी तुमचो एक मेजर मुद्दो जो आसा की अबाउट डेव्हलपमेंट इन द फायनल झोन. आयज दोनूय मंत्र्यांनी तुमकां एक आश्वासन दिल्लें आसा की खंय तरी हाजेर तोडगो बेगीन येतलो. सो हाव सॅटिस्फायड आर यू टुडे? सॅटिस्फायड तरी ना हांव, बिकॉज ते घरा जे डेमोलेशन चालू आसा पळय ते स्टॉप जावपाक जाय. बिकॉज हॅविंग ऑल द परमिशन्स तुमी जेन्ना घरा मोडटा पळय, त्यांची लायट डिस्कनेक्ट केला, त्यांचे उदक डिस्कनेक्ट केला, ते खंय वतले बाबडे. त्याचे भुरगे 12th बोर्ड एग्जाम आसा. सो हे आमी पळोवपाक जाय. जेन्ना आमचो पंतप्रधान म्हणटा हर लोकांक घर दितलो, हांगा घर मोडपाचें काम चालू आसा. सो वी हॅव टू स्टॉप दॅट. सरकारान इंटरव्यून करपा जाय आनी ते डिमोलिशन चालू आसा पळय ते बंद जावपा जाय. बिकॉज लास्ट हियरिंगान जेन्ना कोर्टान नेवीन एफिडेवीट दिल्ले तातूंत नेवी शुअर ना की वेदर दे आर वायलेटिंग हायट ऑर नॉट. सो हे एफिडेवीट दीत आसतना आमचे PDAचे मेंबर्स अधिकारी आसा पळय
तेंच्यांनी हेजेर लक्ष दिवपाचें आनी डिमोलिशन स्टॉप करपाक जाय. आमकां गांव चलो अभियाना दिवशी बाब मामिनान सांगलां 4 मतदारसंघां आमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आसा आनी दाबोली मतदारसंघा कडल्यान बाब मामिना कडल्यान सुरवात केल्ली आसा. इज द सिनियर मोस्ट legislator in part of this government and his experience has allowed us to learn a lot in terms of government and governance. आज हांगा येवन जेन्ना लोकांचें पळयलें जाल्यार खुबशे इट्स अ हॅपी क्वेश्चन. So you realize that the MLA and the minister is working towards upliftment of his constituency. विशय दाबोलीचो आणि मोपाचो जो आमी परत परत उलयत आसता हो सरकार येतकर आमी दोगांयनी जेन्ना विशय मांडून मुख्यमंत्र्याक घेवन आमी सिव्हिल एविएशन मिनिस्टराकूय मेळ्ळे आनी BK सिंगांनी कमिटमेंट दिलो की दोनूय एअरपोर्ट सर्वायव जातले. हो विशय एक फ्लायटी वयल्यान चेंज जालो म्हणून परत सुरवात जालो आनी एखादी पार्लमेंटरी इलेक्शन ज्या लोकां कडेन मुद्दे ना हो मुद्दे घेवन आज स्थापना करपाचो प्रयत्न आसा. आय थिंक द पीपल हॅव रेड बिटवीन द लायन्स. द MLA हियर who is also the transport minister Bob Marvin is clearly engaged with the government, with the chief minister, with all of us to ensure that we do things which we have promised. आणि दोन्ही एअरपोर्ट सर्वायव जेन्ना सगळ्यांनी सांगले जातले वी विल एन्श्योर दॅट बोथ एअरपोर्ट्स आर देअर फॉर द पीपल ऑफ गोवा, फॉर द टुरिस्ट हू आर कमिंग हियर, इंटरनॅशनल अँड डॉमेस्टीक. आता एक वाटेन आमी फक्त एक फ्लायट कमी जाली ती उलयता पूण ज्या तरेन आमी आतां नवे फ्लायट्स हाडपाक सोदतात वीच विल ऑल्सो बी युजींग दाबोलीम आनी बाकीच्यो फॅसिलिटीज. आय थिंक दीस आर थिंग्स वीच कॅन बी डिबेटेड. पूण जो प्रयत्न हांवें कालूय मांडिल्लो एकूच आमचो प्रयत्न आसता जे सगळे गोंयकारां कडेन दोगूय जाण आमी अलॉंग विथ प्रमोद सावंत मांडटले की गोंयाक आमी नॉर्थ साउथ डिवायड करपाचें बंद करया. गोंय एकूच ल्हान माणकुलें गोंय. नॉर्थ साउथ करच्या पेक्षा आमी वेगळे न्हय. हे इलेक्शना खातीर जे तयार जाता हे लोकांचे विचार कित्याक येता हे लोकांनी सर्वसामान्य मनशान घेवपाची गरज आसा आनी वी आर डबल इंजीन सरकार विल एन्श्युअर दॅट थिंग्स आर डन एज पर प्रॉमिसीस गिवन. मिनिस्टर बाब तुमचो असो आरोप आसा की मोपा आनी दाबोळीच्या नांवान एक विरोधक नॉर्थ आनी साउथ गोवा अशें डिवायड करून दवरतात. सतत तेंच जालां न्ही. भुरगेपणाच्यान तुवें पळयता हांवूय पळयता. पॉलिटिक्स आर ऑलवेज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ. म्हजे सोयरे साउथान आसा, मावीन बाबाचे नॉर्थान आसा, साउथान आसा. सो वी आर ऑल टुगेदर. सो वाय डू वी डिवायड अवर सेल्स. कितें आसा सोल्युशन बरोबर काडया. वी हांगा MPTचो क्रूज टर्मिनल येता. कितलोसोच बिझनेस वाडटा साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा न्हय. एअरपोर्टा वयल्यान क्रूज टुरिजम जेन्ना येतले पॉयंट ऑफ कॉल समज फाल्यां हांगा सकयल जालो हाजो बोटीचो क्रूज टुरिजमाचो लोक दाबोली नवे येतले टुरिस्ट FITs येतले जे थंय क्रुजा वयल्यान जॉईन जावन क्रुजाक वतले. थिंग्स वील कीप हॅपनिंग फॉर टुरिजम वीच वी आर कंटिन्युअसली वर्किंग ऑन. एंड लायक मामिनान म्हणलां every sector is emerging, tourists are increasing, we want good tourists to come in. We will ensure that whatever promises are done to the people. बाकीचे विशेष टॅक्सीचे बाकी सगळे आसा he has already been taking up जशें हांव म्हज्या भाशणान सांगलां आनी आय थिंक वॉट एवर इश्यूज हॅव बीन डिस्कस मुख्यमंत्र्या कडेन बसून हाजेर जाता इतले बेगीन तोडगोय काडटले. तो नॅव्हीचो इश्यू आसूं ना बाकीचो.